गोंय वेधशाळेन गोंयांत मंगळार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला। बुधवार ब्रेस्तार पावसाचो येल्लो अलर्ट। राज्यात सध्या पावसा वाऱ्यान नेट धरला। पेडण्या पेठेचा वाडा कोरगांव झाड पडले। भटवाडी वड पडलो। पेडीच्या वाडा कोरगांव हांगा समीर शेट्टी हांच्या शेडाचेर वडाचे झाड पडून सुमार 1 लाखाचे लुकसाण जाल्लेलें आसा आनी रात मेरेन तेंचे जे फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर आशिल्ले पेडण्याचे हांच्यांनी येवन सध्या क्लीन करपाक आयिल्ले आसात। आनी त्याच बरोबर भटवाडी कोरगांव हांगा रस्त्यार वडाचे झाड पडले आनी रस्तो जो आसा पूर्ण ब्लॉक जाल्ले। मागीर फायर ब्रिगेड आनी पेडणे ट्रॅफिक सेल हांच्यांनी येवन ते क्लीन करपाक आयिल्ले। फोंड्या जीईसी कडेन एक झाड मोटारीचेर पडिल्ल्यान लुकसाण जाल्यार फोंडा पालिका वाठारांत उदक भरले। हो व्हाळ तसोच जाल्ल्या कारणान सगळें पुलीस स्टेशन तशीच दुकानां सगळ्या लोकांनी भितर उदक घुसलेलें आहा। तातूंत तितले बेगीन तशेंच पब्लीक कॉफे फाटल्यान हॉटेला फाटल्यान तशेंच बारीक बारीक बस स्टँडांतल्या गाडी आसा सगळ्या गाड्यांनी उदक घुसलेलें आहा। कित्याक लागून जाली हें जालें जें लोकांनी हितून सगळें उडयलां झाडां भितर। म्युन्सिपालिटीन आपलें काम केल्लें आसा तरी आसतना लोक मात सुदारना, काडटा सगळें नालान उडयता म्हणून हे मिस्टेक अशी जाता आनी लोकांक त्रास जाता। फोंड्या पुलीस स्टेशनांत उदक म्हूण व्हिडिओ व्हायरल। फुडल्या 3 दिसांत जगला गडगड मारून मोठो पावस पडटलो म्हूण वेधशाळेची शिटकावणी। पावसात झाडां पोंदां तशेंच डेंजर वास्तू सकयल रावूं नाकात, दर्या लागीं वचूंक नाकात म्हूण वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।